युवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. मुख्यमंत्री कोण जातलो हे सस्पेन्स फाल्यां जातले काबार. केंद्रीय निरीक्षक फाल्यां पावतले गोंयांत, ठरतले नव्या सरकाराचे नेतृत्व. मुरगांव जाल्ल्या हल्ल्याचेर काँग्रेसीचो भाजपाचेर फारपेट. काँग्रेस फाल्यांक टार्गेट करपाक भाजपा यंत्रणेचो करता दुरुपयोग, काँग्रेसीचो आरोप. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. मुखेलमंत्री कोण जातलो हो सस्पेन्स फाल्यां अधिकृतपणान सोंपतलो. मुख्यमंत्री पदाचो निर्णय जाल्या उपरांत राज्यपालाची भेट घेवन भाजप सरकार स्थापनेचो दावो करतले, अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगले. नवो मुखेलमंत्री पदाचो शपथविधी सुवाळो 25 मार्चा पयलीं श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर केन्नाय जावं येता, अशें तानावडेन सांगले. तानावडेन सांगले की भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी मुख्यालयांत विधिमंडळ पक्षाची बसका आपयल्या. गोंयचे 2 निरीक्षक नरेंद्र सिंग तोमार आनी एल मुरुगन हांच्या सयत देवेंद्र फडणवीस, CT रवी ह्या बसकेच्या अध्यक्षस्थानी आसतले. ह्या बसकेंत विधिमंडळ पक्षाचो अध्यक्ष ठरयतले आनी त्या उपरांत राज्यपालाची भेट घेतले. अधिकृतपणान फाल्यां घोशणा जावपाची शक्यताय आसा. सरकार स्थापन करतले, केन्ना लिडर अपॉइंट करतले, नॉमिनेट करतले वगैरे सगळी चर्चा. शपथविधी आमदारांचोय जालो. सबंद देशभर 4 राज्यां भितर भारतीय जनता पार्टीची सरकार हे एकाच वेळाचेर वेगवेगळ्या टायम टेबल ठरोवन करप अशें ठरयल्लें. आनी ताका लागून गोंयची थोडीशी डिले जाली. आनी आज सकाळी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी फोन करून सांगलें की गोंयची लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग जी आसा ती फाल्यां आपोवप म्हणून सांगली. आनी आमचे ऑब्जर्वर आनी को ऑब्जर्वर आमचे नरेंद्र सिंग तोमरजी हे केंद्रांतले मंत्री आसात, पार्टीचे नेते आसात आनी ते ह्या लेजिस्लेचर पार्टीक ऑब्जर्वर म्हणून फाल्यां येवपाचे आसात. आनी एल मुरुगनजी हे केंद्रांत मंत्री आसात, पार्टीचे लिडर आसात, ते को ऑब्जर्वर म्हणून फाल्यां येवपाचे आसात. आनी फाल्यां आमी सांजची 4 वरांचेर प्रदेश कार्यालयान आमची लेजिस्लेचर पार्टी जी आसा त्या नवनिर्वाचित सगळे आमदार पार्टीचे तांची मिटींग 4 वरांचेर प्रदेश कार्यालयान आपयल्ली आसा. फाल्यां 4 वरांचेर पार्टी प्रदेश कार्यालयान ही मिटींग जातली. आनी त्या नंतर त्या मिटींगे भितर आमच्या लेजिस्लेचर पार्टीचो लिडर हो सगळ्यांनी मते त्याचे नाव घोशीत जातलें. आनी त्या नंतर मागीर आमी सगळे आमचे ऑब्जर्वर को ऑब्जर्वर तशेंच निवडणुकीचे प्रभारी आमचे देवेंद्र फडणवीस आनी आमचे पार्टीचे ऑल इंडियाचे जनरल सेक्रेटरी आनी आमचे प्रभारी CT रवीजी हे फाल्यां उपस्थित आसतले. आनी मागीर आमी सगळेच जाण मेळून गव्हर्नराक फाल्यां मेळपाचे आसात. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर शपथविधी सुवाळो जातलो अशें तानावडेन सांगलें. पूण सुवाळ्याची तारीख अजून मेरेन थारूंक ना. केंद्राक एकाच वेळार सगळ्या राज्याची शपथविधी घेवपाचें आशिल्लें. उत्तरेक होळी चालू आशिल्ल्यान ही प्रक्रिया आनीक फुडें धुकलची पडली. नव्या मुख्यमंत्र्याचो 25 मार्चा पयलीं केन्नाय शपथविधी जातलो अशें तानावडेन सांगलें. पूण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ह्या सुवाळ्याक उपस्थित रावंक शकता अशें गोपांनी सांगलें. शपथविधी सोहळ्याच्या संदर्भातलो विषय जो आसा त्यानंतरची डेट जी आसा ती तुमकां कळयली गेली वयतली. पण आमी ह्या वेळार ठरयल्लें आसा की शपथविधी सोहळा हो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातलो. पण डेट आनी टायम हो ज्या वेळाचेर नक्की जातलो त्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक तेचें इन्फॉर्मेशन दिलें गेलें वयतलें. 22, 23, 24 22 शक्य ना, कारण फाल्यां लेजिस्लेचरची मिटींग आसा. त्यामुळे 23, 24, 25 ह्या 3 दिसां भितर केन्ना तरी एक दीस हो सोहळा जातलो. आनी दिमागदार सोहळो करप अशें आमी ठरयल्लें आसा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आमी कार्यक्रम करतले. आमी गव्हर्नराक सांगिल्लें आसा. MGPचो तेंको घेवपा वयल्यान भाजप आमदार आनी कार्यकर्त्यां मदीं मोठो विरोध आनी निराशा आशिल्ली. विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्डाचे भाजपात विलिनीकरण करपाचे तयारीत आशिल्ल्याचे लेगीत नेटान वावडी पातळिल्ली.
ह्या बाबतींत तानावडे हाका विचारलें ताणें भाजपाक फकत 3 अपक्ष आशिल्ल्याची म्हायती आशिल्ल्याचें सांगलें. भाजपाक तेंको दिवपी हेर पक्षांचो निर्णय हो केंद्रीय फुडाऱ्यांचो आसता आनी तो तांच्या चिंतेचो विशय ना. पूण काँग्रेसीचे कांय आमदार भाजपांत वचपाक इच्छूक आसात. तांच्याच वांगड्यान केल्ल्या आरोपा बद्दल तानावडेक विचारलें. ताचेर ताणें कांयच स्पश्ट जाप दिवंक ना. कोण कितें उलयलो तेचेर शिक्कामोर्तब किंवा तेचें अशें हांवें तुका सांगलें कितें तेणें त्या एका आमदारान दिल्लो पेपर वाचलो तो हांवें सांगलो ना. त्यामुळे हांव कितें उलयतां तें सारकें धरता. बाकी कशें रुमर्स आसूंक शकता ना म्हणना. तेणें कदाचित कशें जाता हांव जरी प्रदेश अध्यक्ष जाल्यार म्हाकाय कितें सगळ्या गोंयांत कितें चल्लां तें कांय वेगवेगळ्या सिटींनी लोक रावतात. त्यामुळे कदाचित चर्चा कितें जात कोण तरी उलयता आसता. हांव तेचेर शिक्कामोर्तब करता अशें ना. पूण जो पर्यंत म्हाका सारकें एक्झॅक्ट कळना तो पर्यंत तेचेर हांव स्टेटमेंट करना. 3 जाणांनी आमचे कडेन हें दिल्लें आसा आनी त्यामुळे बाकीच्या इतरांचे जर हें आसत जाल्यार बरेचदा कशें आसा थोडे जाण आमचे कडेन हांगा उलयनात. थोडे आमच्या केंद्रा कडेन उलयतात. त्यामुळे केंद्रांतले बरोबर तेंचें कितें कॉर्डिनेशन म्हजे कडेन तरी आनी कांय विशय त्या संदर्भांतलो येवना. केंद्रा कडेन आसता. फाल्यां ज्या वेळाचेर आमची हें जातली लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग जातली त्यामुळे आमच्या केंद्रांतले नेते हांगा हें तुवें आमचें फायनली डिक्लेअर जाल्या नंतर तुमकां ब्रीफ करतले. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. मुरगांव जाल्ल्या हल्लो प्रकरणा वयल्यान काँग्रेसीन भाजपाचेर फार पेटयले. मुरगांव मतदारसंघांतल्यान भाजपाक अपयश आयिल्ल्यान काँग्रेसीक बदनाम करपा खातीर भाजपा ही कारस्थाना करता असो आरोप काँग्रेसीन केला. ह्या प्रकरणात भाजपान कायद्याचो गैरवापर केल्ल्याचो आरोप पक्षान केला. बोगदा हांगा बारीकशा वादांतल्यान भाजपाचो नगरसेवक प्रजय मयेकाराच्या बापायचेर होळी मनोवपी कांय जाणांनी हल्लो केलो. त्या उपरांत तांणी मयेकाराच्या घराचेर फातर घातले. पोलिसांनी ह्या हल्ल्यांत आशिल्ल्या आतां मेरेन 9 आरोपींक अटक केल्या आनी 47 गुन्हे दाखल केल्यात. काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यान काल नगरसेवकाच्या बापायची भेट घेतली आनी मुरगांवांतल्या विजया उपरांत भाजपाचे दोळो दवरपी हे काँग्रेस समर्थक आशिल्ल्याचो आरोप केलो. आयतारा मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकारा वांगडा काँग्रेसीच्या 7 आमदारांनी मुरगांव PIची भेट घेवन ह्या प्रकरणाची योग्य चौकशी करपाची मागणी केल्या. एक FIR जालें की दुसरे FIR घालपाक मेळना. म्हणजे कोणे तरी तांकां सांगलां आसतलें सुटले कशें सुटले परते घाल आनी एक घाल. आतां ते परत सेकंड टायम सुटले सांजे परते सांगतले तिसरे घाल. हाजे खातीर आतां आमकां हांगा येवचें पडलें शिटकाणे दिवपाक. जे तुमी जें करता तें बरोबर न्ही. हांगा बाकीचे मेथड आसा लिगल खूब मेथड आसा कोर्ट्स आसा सगळें आसा. पूण तुमी अशे पद्दतीन करनाका. मॅसेज रॉंग वता भायर. लोक म्हणटा हें कितें हांकां पराभव डायजेस्ट करपाचें हेंच ना मरे कॅपेसिटीच ना. आनी बेश्टे भुरग्यांक हाडले आनी आतां तांकां थोडे जाण पळय ते भितर थोडे भुरगे आसा की तांकां ते म्हणटा ते आमचो संबंद ना ते व्हिडियोकूय ना आनी तांकां बेल जाल्यार सुद्दां तांकां वचून दुसऱ्या हातूंत बेल घालपाक पडटा. हें बरोबर न्ही. आमी सरकाराक शिटकावणी दितात की अशे पद्दतीन पुलिसांचेर प्रेशर घालनाका. म्हाका खात्री आसा की तांचेर प्रेशर आहा. ते ऑफिसर तांकां फ्री हँडल जाल्यार ते आपल्याक जाय ते सारके कायद्यान कितें आसा तें करतले. तांचेर प्रेशर घालची न्ही. कारण प्रेशर घाले जाल्यार ताजे रिपरकेशन जातली मागीर. लोकांचे पासियेंस पेड्ड्यार जावपाक लागले. आमी पळयलां आतां केपें पळय केपें तागेले तागे तकली पोस्टर बॅनर हे लायिल्ले ते कितें तकली कापल्या आनी कितें हें कितें खंयचें राज्य आसा रे. अरे डायजेस्ट करा मरे पराभव. आयुश्यभर विजयच मेळटा अशें ना. तें आसपा जाय न्ही. थंय आनी कितें उजलाय बॅनरां उजलाय ताजे आनी कितें ताका काय पुलीस स्टेशनाचेर वचचें पडलें आनी थंय पुलीस एक्शनूच घेना कांयच. अशें जावपाक जायना. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. पॉलिटिकल पावर आसा म्हणून निर्दोश मनशाक हाडून पनिशमेंट दिवप हें बरोबर न्ही. म्हणटकीर हें ताबडतोब बंद जावपाक जाय अशी आमची मागणी आसा. म्हणून आज आमी हांगा आयल्या पुलिसांकय सांगलां कायदो हातांत तुमी कायद्या भायर वचनाकात. तुमी कायद्यान रावन काम करात. आमचो पूर्ण तेंको आसलो. DYSP कितें सांगलां तुमकां? ना DYSP कोऑपरेटीव आहा सध्या तरी. म्हणजे ताणें तो म्हणटा की आपूण कोण पळय हे आसात व्हिडियोक ना ताणें एडवोकेटाकय सांगलां तांकां आपूण एग्जामीन करतलो पयलीं अशें. आपूण तांचेर पयलीं डायरेक्ट घेवपा ना अशें म्हणून सांगलां ताणें. On the newspaper, on social media, that there was an incident on Holi. Holi is a day where सगळे जाण थोडे जाण होली खेळटाना आनी कितें आहा तर हो इन्सिडंट जो आहा हो 2 फॅमिली मदेगाद आहा. 2 फॅमिली भगत आनी मयेकर फॅमिली तेंचो आतां हिंगासर खंय 10 केसी सुमार आहा. आमी कन्फर्म केले दोगांयची फॅमिली दे आर एक्चुअली रिलेटिव्स. NC केस FIR अशें आदी आहा खंय.
त्या दिसा झगडी जाली तेंची आनी ती फॅमिली झगडटा आनी तेंच्यांनी आतां इन्वॉल्व केल्या सगल्यांक. जे कोण हे पळयताले थिंगा झगडी जाता पळय तेंकाय भितर घातल्या, जे कोण नासले तेंकाय भितर घातल्या. सो हिंगा कितें आहा, पॉलिटिकल दबाव येयल्लो आहा आनी अशें जावंक जायना. इलेक्शन जालें, बाब आमोणकर जिखलो, संकल्प आमोणकर जिखलो, हें एक्सेप्ट करपाक जाय. जे ऑपोजिशन आसता तेणी एक्सेप्ट करूंक जाय, तो जिखलो. आतां मायकल लोबो जिखलो, ऑपोजिशन एक्सेप्ट करूंक जाय न्हू. आय एम द MLA. So you cannot say that I will show them now just because I am in the government. तेंचेर आतां आमी केस करतले. थिंगा इन्सिडंट जालो, आनीक 20 जाणांचेर केसी केल्यो. ते 40-50 जाणांची नांवां घातलेली हांव. एक इन्सिडंटान इमिडिएटली कोर्टाक पावले ते, कोर्टान इमिडिएटली बेल दिली. कोर्टान बेल दिवन हे भुरगे सुटले सगळे. तो होलीचो इन्सिडंट म्हणून. परतून पुलिसान आनी एक FIR फायल केली. एक FIR जाली, आनी एक FIR जाली. कितें सेम सेक्शन आहा, सेम स्टेट वर्सीस 40 अदर्स. तेंकां बेल मेळ्ळी कोर्टांतून म्हणून परतून स्टेट वर्सीस 40 अदर्स. सेक्शन्स आर सेम. सो सुप्रीम कोर्टाची जजमेंट आहा. एडवोकेट आमचो बाब काल्लू सिर्ला आहा, तो जो ऑनरेबल MLA हालदाना तो एक्सप्लेन करतलो ऑन द लिगल पॉयंट. बट दीस इज रॉंग. वॉट आय एम ट्रायंग टू से इन अ सिंपल वे दॅट दीस इज नॉट सम very big rivalry or some gang wars or something. There is nothing happened like that. I सांगला तांकां power to arrest is not necessary to arrest. जोगिंदर कुमार सुप्रीम कोर्ट 1994 आसा. सो बेश्ट कोणागे नांव गायलें म्हणून बेश्टांक अरेस्ट करूंक जायना. तो आसपा जाय, तेगे रोल कितें तें पळोवपा जाय. बेश्टे अरेस्ट केले आनी FIR गायली आनी चार्जशीट गायली, ते मागीर दोन्ना त्या कोर्टान. देखून हांवें सांगलां तुमी बेश्टे अरेस्ट केल्यार कोण अरेस्ट करता तो फोंडा पडटलो. बेश्टो प्रेशराचेर तूं अरेस्ट करूं नाका. आनी कोण नांव दिलें तोडपाडे स्लीप दितात तुगे नांव घालून तांकां अरेस्ट करूं नाका. सो हांवें एक वॉर्निंग पासून दिलां. कित्याक बेश्टे गरजे भायर लोकांक अरेस्ट केलें म्हणून तूं जाणा इफेक्ट ऑफ अरेस्ट लोकांचे लायफ चेंज जाता, फॅमिली चेंज जाता. सो आमी सोडचे नात ते कोणा रॉंगफूल अरेस्ट केलें जाल्यार. आनी नंबर 2 तुवें आयकलां ते सेकंड FIR गायल्या, तांकां बेल मेळ्ळ्या, स्टेटान एक FIR गायल्या. कसल्या गरज ती? सुप्रीम कोर्टान सांगलां इन द सिरीज ऑफ इन्सिडंट एकूय FIR घालपाचें एड करूंक जाता थिंगा. आनी सेक्शन कसली गायला, सेम सेक्शन. म्हळ्यार कसली गरज आसली ती गरज कित्याक फकत खंयचो वयल्यानसून प्रेशर आयलें. आनी हांवें सांगलां प्रेशरा तुमी चलता जाल्यार प्रेशराचेर चलयता जाल्यार तुमचे केसीत तुमी फोंडा पडले. जाय जाल्यार तुमी बरोवन घेयात ऑर्डर, मागीर तेंचेर येतले. आमदार न्यूली इलेक्टेड जाल्लेले आमचे बरोबर आसा. 7 MLAs आमचे येयलेले आसा हांगा. खरेंच बरें दिसलें कितें बाबा आयज जो इन्सिडंट हांगा मुर्मगांव गोवान जाला इट इज पर्पसली हांव म्हणटा इट इज मेड अप स्टोरीज. ही जो इश्यू आसा तो एक बारीकसो इश्यू आसलो जो फॅमिली रायवलरीज आसलेली पळय तेजेर इश्यू आसलेलो. पण आयज हो खंय तर तेंच्यांनी घडोवन हो इश्यू करपाक सोदता. कित्याक ते खंय तर तांकां तेंच्यांनी आतां सांगलां अशें तांकां ही डिफीट्स पसना जाली. आनी आयज हांव एकूच उलो मारीत आसा आमच्या मुर्मगांवच्या लोकां कडेन कितें आमी सगळे जाण वांगडा रावया, युनायटेडली रावया म्हणून. आमच्या भितर डिफरन्सीस नाका म्हणून. कित्याक एका टायमार मुर्मगांवांत एक भयाचो वातावरण आसलेलो आनी लोकांक ह्या भयाच्या वातावरणासून भायर सरोंक जाय आसलें म्हणून आयज तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास धरून म्हाका जिखून दिल्लो आसा. हांव तुमकां अजुनूय सांगता 10 तारखेक जेन्ना रिजल्ट येयलो आनी जेन्ना हांव जिखलो जाल्यार मुर्मगांवच्या लोकांनी म्हाका कॉंग्रेच्युलेट म्हणून मेसेजीस धाडूं ना, हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हणून मेसेजीस धाडलेली आसा. मुर्मगांवचे लोक इतले खूश जाले की तांकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळो ह्या पयलींच्या आमदारा कडसून. कित्याक तांकां ते प्रेशराचेर दवरताले आनी आयजूय तो तीच टॅक्नीक यूज करपाक सोदता. कित्याक ताका भंय जाल्लो आसा कित्याक आमी सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन हांव चलतलो म्हणून. आयज ती युनिटी तो दवरपाक सोदना, खंय तरी तो फूट घालपाक सोदता. आनी तोच आमच्या लोकांचे या आमचे खंयचे वर्कर्स आसा तेंची वचून कळ काडपाक लायता आनी कळ काडल्या उपरांत सायडीक सरता. आनी मागीर थंय झगडी जाल्यार फक्त धांवन पुलीस स्टेशनाचेर येता, आपल्या लिडर्सां कडेन वयता आनी तांकां घेवन तो हांगा येवन शो मारता. काल काळजीवाहू मुख्यमंत्री आणि भाजपाच्या हेर फुडाऱ्यांनी वास्को हॉस्पिटलांत वचून पिडिताची भेट घेतली. पोलिसांनी ह्या 9 आरोपीक अटक केल्या आणि जायत्या जाणां विरोधात केस नोंदयल्या. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 1761 जाला. फाटल्या 24 वरांत 127 मरणांची नोंद जाल्या. गोंयांत 24 वरांत कोरोनाचे 5 नवे दुयेंती सापडल्यात.
जाल्यार कोरोनाक लागून कोणाकूच मरण येयल्याची बातमी ना. जाल्यार ओमिक्रोन BA.2 प्रकरणा खातीर जागतीक प्रकरणांत वाड जाल्ल्यान महाराष्ट्रान जतनाय घेवपाक पावलां उबारल्यात. ऑमिक्रॉनाचो आतां धोको ना आनी कोरोना महामारी सोंपल्या, कोरोनाचे हे निमणे ल्हार अशें आयकुपाक मेळटा आनी ह्या खबरांनी लोकांचो सामकोच घुसपागोंदळ जायत आसा. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 1761 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या, जे 688 दिसां उपरांत कमी आसा. कोरोनाक लागून 127 जाणांक मरण येयलां. भारतांत 98.74% दुयेंती बरे जाल्यात. जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.41% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.41 जाला. फाटल्या 24 वरांत 1761 नवे दुयेंती, 24 वरांत 127 मरणांची नोंद. भारतांत 181.21% वॅक्सिनेशन. भारतांत 98.74% दुयेंती दुयेंसमुक्त. गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कांय दिसां सावन सिंगल डिजिटाचेर पावला. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणांत आशिल्ल्याचें दिसून येता. जाल्यार फाटल्या कांय दिसांक कोणाकच मरण येवंक ना. ही एक सुखदिणी गजाल. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. शेनवारा श्री शांतादुर्गा सांस्कृतीक मंडळ आनी गोवा कोंकणी अकादमी हांच्या जोड पावलान राम भुवन वाडो कुमार जुवे मार्सेल हांगा फुगडी कार्यशाळा घडोवन हाडली. पळयात. फाटले 2 वर्सां पयलीं ही कार्यावळ जावपाची आसली, पूण कोविडा खातीर रद्द जाली. ती शेनवारा श्री शांतादुर्गा सांस्कृतीक मंडळ आनी कोंकणी अकादमी हांच्या जोड पालवान फुगडी कार्यशाळा घडोवन हाडली. ही कार्यशाळा श्री राम मंदिर राम भुवन वाडो कुमरजुवे मार्शेल हांगा जाली. कुमरजुवेचो श्री राम धालो मंडळ ह्या कार्यशाळेंत वांटेकार जाल्लो. पळयात कांय खीण. गोवा 365 खातीर कुमरजुवेच्यान श्वेता गांवकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिगम्याच्या पावसांत सध्या गोंय चिप्प भिजला. धोलाच्या तालार ताल दवरून जाणटे नेणटे सगळेच उमेदीन नाचपाक लागल्यात. शिगम्याच्यो जती सोकारती पारंपारीक गितां आयकुपाक होरावपाक लागल्यात. पळोवया उसपा केळवाडो कोपाड्ड्याचो पारंपारीक शिगमो. दिवचल म्हालांतल्या उसपा गांवांत 7 दीस शिगमो चलता. ह्या 7 दिसांनी गांवचे लोक व्हडा उमेदीन धोल वाजयत शिगमो मनयता. ह्या गांवच्यो कोरोल्यो फामाद आसा. ल्हान चल्यांक शृंगार करून तांकां आबोल्यांची फुलां माळून तांचे नाक तोपतात आनी तांची होटी भरतात. उपरांत तांकां घेवन नाचतात. पळोवया ह्या गांवच्यो कोरोल्यो आनी घोडेमोडणी.
आता पळोवया कोपाड्ड्या गांवची घोडेमोडणी. ह्या घोडेमोडणीची खाशेलपण म्हटल्यार तांचे 2 घोडे असतात, धवो आनी तांबडो. धवो घोडो ब्राह्मणीचो आनी तांबडो घोडो सातेरीचो. पळयात. केरी 70 वाठारांतले केळवाड्यार शिगम्याचे वेगळीच तरा पळोवपाक मेळटा. ह्या गांवांत शिगमो 7 दीस आसता. ह्या 7 दिसांनी शिगम्याचे वेगवेगळे प्रकार आसता. दोण, कोरोल्यो, चोरुत्सव आदी. पळोवया केळवाड्या वयले शिगम्याचे उमेदीचे खीण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कालच्या हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज राज्यात चडशा वाठारांनी बरोच पावस पडलो. मिरगा पयलीं पडपी पावसाची आतां गोंयकारांक संवय जाल्ली आसली तरी गोंयच्या लागसर कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान हो पावस फुडल्या 2 दिसांकूय पडपाची शक्यता आसा. फुडल्या 48 वरांक जोगला आनी 40 किलोमिटराच्या वेगान व्हांवपी वाऱ्या सयत कांय वाठारांनी पावस पडूं येता. आयच्या सारकेच फाल्यां मळब कुपांनी दाटून येतले. कांय कडेन दव आनी धुकें आसतले जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. जोगला आनी वाऱ्या सयत आयज कांय वाठारांनी पावस. जायत्या वाठारांनी 40 किलोमिटराच्या वेगान व्हांवतले वारे. फुडल्या 2 दिसांक मळबात कुपां. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 25 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 ते 4 दिसांक चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल ना. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.